नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया भरलेले पापलेट हांवें उजरोवन अशें कट करून घेतला। अशें कट घातल्या, उदकान हांवें बरें धुवन घेतला। ताका थोडें मीठ लावया। मीठ अशें सारकें लावन घेवपाक जाय। भितर अशें मीठ लावन घेवपाक जाय। अर्धो चमचो घेता आले लसणीची पेस्ट, अर्ध्या लिंबाचो रोस घालता, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो मिरचीची पावडर मिक्स करून घेऊया। हो मसालो पापलेटाक सारको लावून घेऊया। मसालो असो पापलेटाक लावून पापलेट आमी मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। पापलेट मॅरिनेट जावपाक दवरता तोपर्यंत आमी भितर भरपाक स्टफिंग करूया। पापलेटान भरपाक मसालो करपा खातीर ओली कोथमीर घेता, 7-8 लसणीच्यो पाकळ्यो, 1 इंच आले, 2 हरवे मिरसांगो घालता, 1 चमचो लिंबाचो रस, 2 चमचे सोय घालता, थोडो कानो घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालूया। 4 लवंगा, 4 मिरयां आनी इल्लोसो तिखयेचो कुडको घालता। हातून 2 चमचे उदक घालून सुकें वाटून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें वाटून घेवपाक जाय। वाटलेलो मसालो आमी मातसो तेलार तळसून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। वाटून घेतला तो मसालो घालूया। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। हो मसालो तेलान मातसो तळसून घेवया। मसालो आमकां असो तळसून घेवपाक जाय। मसालो तळसून जालो, गॅस हांव बंद करता। हो मसालो आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर पापलेटान भरून घेवपाक जाय। हो आमी मसालो करून घेतला तो हातून भरून घेवया। असो आमकां मसालो भरून घेवपाक जाय। पापलेट आमी फ्राय करपाक घेवया। ताच्या खातीर हांवें रवो घेतला, तातूंत थोडे तांदळाचें पीठ घालता। रवो आनी तांदळाचें पीठ मिक्स करून घेवया। पापलेटाक असो दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवया। असो आमकां दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। पापलेट फ्राय करपाक घेवया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, ताजेर तेल घालता। तेल तापले तशें ताजेर आमी पापलेट घालूया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। पळयात, दोन्ही वाटल्यान अशी बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। पापलेट फ्राय करून जाली, हांव काढून घेता। सामकी रुचीक भरलेली पापलेट तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।